पण दिलीप हांव ह्या मुद्द्या वयल्यान येता की एक गजाल आमी सगळे जाण म्हणटा की लास्टाक भंय आसपाक जाय. आतां हांगा तर अशी परिस्थिती आसा की बाबा स्वताच्या जिवा खातीर तरी करा रे म्हण हात जोडून सांगपाची परिस्थिती आयल्या, तीय कोण तकल्याक घेना. मदीक जेन्ना मायनर्सांचे एक्सिडेंट्स वाडले तेन्ना पुलिसेन एक बरो निर्णय घेतिल्लो की सरळ पेरंट्सांचेर एफआयआर घालतले म्हणून. कांय कडेन तो घालय बी. पण हो आनीक खरपणान आनीक अग्रेसिव्हली जावपाची गरज आसा. तुमी जेन्ना हे पळयतात आयचे घडयेक किंवा हो रेश एंड नेग्लिजन्साचो इशू रोड इंजिनियराकूय इशू आसात. हो जो पुलिसेच्या बाबतींत हे जशें महेश बाबांनी सांगलें रोड इंजिनियरिंगाचो प्रॉब्लेम दिसता. थंय जर स्पीड ब्रेकर आसा पेंट केलना PWDचे हाका एकाउंटेबल धरात. तुमकां दिसता हे प्रकार घडये एग्रेसिव्हली आमकां करचे पडटले कारण जो मेरेन भंय येना तो मेरेन आमचे तकलेक उजवाड पडचो ना. सामकें एग्रेसिव्हली आनी फक्त पब्लिकाचेर एग्रेसिव्हली न्ही ऑफिसरांचेरूय एग्रेसिव्हली जशें महेश बाबान सांगलें पेंट केल्लो ना स्पीड ब्रेकर ही आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजिनियरान करूना. आज पर्यंत कितल्या ऑफिसरांचेर एक्शन घेतल्या ना घेवना. आतां हे जे आमी पळयता न्ही चड वर्नरेबल आसा ते टू व्हिलर खुबशे टू व्हिलरूच जाता. एटलिस्ट फोर व्हिलरांक एक ड्रायव्हिंग स्कूल म्हणपाच्या नांवाचो एक प्रकार तरी आसा. टू व्हिलरांक कितें आसा कोण तरी तेजो काका मामा बापूय मातशें बॅलन्सिंग करपाक शिकयता कशें तरी लायसन मेळोवन दिता. हांगा यतीश बाबान म्हटलें रिस्पेक्ट द लॉ. तूं लॉच खबर ना तूं रिस्पेक्ट आनी कितें करतलो तुका लॉच खबर ना. हांगा पळय सुप्रीम कोर्ट रीट पिटिशन 295/2012 हो कितें म्हणटा हांगा हांवें हायलायट मारून दवरला. mere ability to drive license is ought not to be issued as presently done on the basis of the criteria ability to drive alone. तुका रुल्स ऑफ रोड खबर आसपा जाय. म्हणजे एक रावंड अबावट बाबा पयलो अप्रोच कसो करप पयलो कोणें वचप तो ऑलरेडी रावंड अबावटान आसा जाल्यार आपणें रावप आनी झेब्रा कसो अप्रोच करप टी जंक्शन कशें अप्रोच करप हे 99.99% लोकांक खबर ना आनी ते खबर नासतना लायसन मेळटा. हो म्हाजे कडेन RTOची हांव म्हयन्याक हें घेता कितलीं लायसनां दिलीं 4,344 लोक अपियर जाले 3,982 लोकांक लायसन मेळ्ळी मात्र 198 लोक फेल जाले. ह्यो टेस्टी हांव कितें म्हणटा मिनिमम एज अ गोवा रोड सेफ्टी फोरम खूब फावटी म्हाजो एक प्लॅन आसा खंय टेस्ट घेता न्ही फोर व्हिलराची थंय आमचो ग्रूप वचपाचो आनी पळोवपाची. आनी हांव कितें म्हणटा मिनिमम थंय तुमचे कडेन आज गोंयार ट्रॅक ना न्ही टेस्टिंगाचे येदे व्हडले स्टेटीन आमचे कडेन एकूय ट्रॅक ना. खंय तरी बेश्टे हायवेर उतरले फाटीं घे फुडें घे आनी हे लायसन चॉक पिटान तरी एक टी जंक्शन करा असो चॉक मार्कींग करा आनी ताका तो ते टी जंक्शन तो कसो करता. टी जंक्शन 90 डिग्रींतल्यान घेता काय तो कॉर्नर कट घेता म्हणजे हेजेर तुका कळटा की ताका ड्रायव्हिंग स्कुलान शिकोवना म्हणून. साद्यो गोश्टी सादी थोडी माती थापात आनी माती थापून तो हंप करा आनी तो हंपाचेर ताका गाडी उबी धर म्हणून सांग. तेजी गाडी देंवता ताका गाडी कळटा अश्यो 2-3 बारीक सारीक गजाली सुद्दां आज लायसन्स दिसना फॉलो जायना कांयच जायना. हांवें फुडें उबो रावन पळयलां हें एज अ नॉट एज अ एक्टिविस्ट ऑर गोवा हांव सायलंट असो रावन पळयलां हांवें कांयच जायना. बेश्टी लायसनां दिता लोक लायसन घेता गाडी घेता आनी आमच्या जिवाचेर तो रस्त्यार गाडी शिकता मागीर.